नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। स्वयंपूर्ण गोंय बऱ्यापैकी यशस्वी, प्रधानमंत्र्यान घेतली दखल। 23 ऑक्टोबराक स्वयंपूर्ण मित्र पंच सरपंच नगराध्यक्ष स्किमीच्या लाभार्थ्यांकडेन व्हर्च्युअल चर्चा। आदलो सभापती कायदो मंत्री दयानंद नार्वेकार आपांत 2-3 पार्टीची ऑफर रिजेक्ट करून पॅकेज पोस्ट घेनासतना खंय आपांत। नार्वेकाराचो बंगाल तृणमुलाचेर अलर्ट। सेमीकंडक्टरांचे शॉर्टेजीन ऑटोमोबाईल उद्देगाक मोठो मार। फाडाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणटा उत्पादन 50% देंवले। वेटिंग पिरियड 6 म्हयने ते वर्स मेरेन। वाळपय एसीजीएलाचे काम बंद, आंदोलनाचो तिसरो दीस। तेक्याक पावले आरजी, तृणमूल कामगारांनी वाळपय काढलो मोर्चा। सभेक आरजी। नैऋत्य मान्सून कोकणात परतीचे वाटेर। 23 ऑक्टोबर म्हणल्यार गोंयच्यान माघार। फुडले 2-3 दीस जगलां गडगड मारून पावसाचो हवामान खात्याचो अदमास। आणि धरणे धरून आवाज काढून मतं पाडनात। सरकारांत आवाज आयकुपी कोण ना, आवाज करून फायदो ना। टीएमसीच्यो जमिनी वावर खंय गोंयभर नेटान, मात सायलंट। स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम गोंयांत खंय बऱ्यापैकी यशस्वी जाल्या। प्रधानमंत्री मोदी 23 ऑक्टोबराक स्वयंपूर्ण मित्र, लाभार्थी, पंच सरपंच नगराध्यक्षांकडेन व्हर्च्युअल संवाद साधतले। गोंयचे तरणाटे शेती आनी हेर उद्देग धंद्यांक सरकारी स्किमी घेवंक लागल्यात। व्हर्च्युअल चर्चेची कार्यावळ पळोवंक मेळची म्हूण सरकार मुखेल सुवातींनी स्क्रिनी बसयतलो। स्वयंपूर्ण मित्र फक्त शेनवाराच न्ही तर आयतार दीस सुद्दां ते काम करपाक लागले। तांचे 4-4 दीस 5-5 दीस असे इनोवेटीव कार्यक्रम तांच्यांनी आपआपल्या ग्रामपंचायतीत केले। इवन दो तांच्यांनी हे कार्यक्रमाक CSR ऑथॉरिटीच्या थ्रू तांच्यांनी वेगवेगळे फक्त गव्हर्मेंट फंड न्ही तर तांच्यांनी CSR ऑथॉरिटीच्या थ्रू सुद्दां वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा हे तांच्यांनी लोकां पर्यंत पावयले। त्या खातीर खऱ्या अर्थात आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना चालीक लायिल्ली आसा। निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची गती घेतलेली आसा। आमी जेका म्हणटा 100% स्वयंपूर्ण गोंय जाल्यार अशें हांव म्हणचो ना, पण निश्चितच 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत आमी निश्चितच स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सुरवात जाल्ली आसा। ही प्रक्रिया निरंतर चालू उरपाची प्रक्रिया आसा। निश्चितच आमकां बदल जो आसा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी कल्चर, फिशी कल्चर हितून आमकां सगळ्यात मोठो बदल जो आसा हो दिसपाक लागला। आनी गोंयकार खूब तरणाटे आसतले, शेतकरी आसतले, नुस्तेकार आसतले ह्या स्किमीचो येवजणेचो खूब मोठो फायदो घेता आसतना मत्स्य संपदा सारक्या योजनेचो फायदो आमकां गोंयांत घेता आसतना दिसता। आमी एग्रीकल्चराचे पयले फावटी कितलेशेच मोठ्या प्रमाणात कृषी कार्ड, कृषी किसान क्रेडीट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, ऑर्गेनीक फार्मींग हे करता आसतना आमकां खुबशे जाण शेतकरी दिसता। ती खऱ्या अर्थात गोवा स्वयंपूर्ण जावपाक लागला अशें म्हाका दिसता। आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयकारांचें अभिनंदन करपा खातीर येता त्या 23 तारखे दिसा तांचें इंटरॅक्शन समेस्त गोंयकारां कडेन आसा। आनी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम शिकयता। दिस इज ब्युटिफूल ट्युनिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ गोवा म्हणून आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन योग्य समजुणी घेतली की आय हॅव टू कनेक्ट डायरेक्टली विथ द पीपल ऑफ गोवा। आमचे माननीय मुखेलमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत इतलो बरो कार्यक्रम हाडला, तेकाय दिसलें ते माध्यमांसून आमच्या लोकांक कनेक्ट करपाक। आदलो कायदो मंत्री सभापती दयानंद नार्वेकार आपांत। बीजेपीच्या 10 वर्सांचे राजकारण पळोवन परत राजकारणात येवचें पडलें। जॉब नाशिल्ले दरेक फामिलींत एक सरकारी जॉब दिवपाची स्कीम खंय 80च्या दशकांत ताणें हाडिल्ली। आपाच्यो दिल्लींतल्यो स्किमी खंय गोंयांत लावपा सारक्यो। 2-3 पार्टीची ऑफर रिजेक्ट करून पॅकेज पोस्ट घेनासतना आपांत गेलां म्हूण नार्वेकार मिडियाक सांगता। स्टेटहूड जालो म्हाज्या लायफान 1988
कोंकणी भाशा आमी काँग्रेसच्या टायमार रिकॉग्नायज केली, स्टेटहूड हाडून दिलो 88, पावर मेळ्ळे आमकां. आमी तेजो फायदो केलो काय ना केलो तो प्रश्न. पूण फाटल्या 10 वर्सां जें कितें जालां गोंयांत तें पळयतकीर दिसता की कोणी तरी राजकारणांत परत येवचो. आनी BJPचें जें गव्हर्मेंटाचें राजकारण आसा तेजे खातीर हांव परत राजकारणांत आतां येयला. सो जेन्ना हे प्रपोजल म्हाका येयले आनी जेन्ना हांवें सगळी स्टडी केली, देन आय थॉट दॅट Delhi model can work wonders in Goa. I have told my office bearer that I am coming as a simple worker. I have not asked any position. Neither I have asked retirement package. I am making it very clear. I do not know what position they will give me. I do not know whether I am a candidate also. I am telling you, I have not asked ticket. I have come with my open heart and I have left to the party. If they want me to contest, I will contest. That was simple organism. आम्ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान वळेरी वेगळी केल्ली आनी तितूनसून ह्या भुरग्यांक जॉब दिवपाचें काम केलें. आनी तें काम एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत म्हाजे कडसून खूब जालां, तेजे बद्दल दुबाव ना. पण म्हाजी स्कीम किंवा तेंची स्कीम जी आतां हें केल्या ती एक थॉट प्रोसेस दवरून केल्यात. आय डीड इट इन 1980. इट इज स्टील रिक्वायर्ड टुडे. That is how the failure of government is shown. 25,000 बंगाली फामिली गोंयांत कित्याक स्थायीक जाल्यात तें आदी पळयात आनी मागीर TMCक मतां मारपाचो विचार करात. नार्वेकाराचो बंगाल TMC अलर्ट. जर लोक कोण बेंगालाक पावले आसतलो तांकां एक प्रश्न विचारले जाता. आयज गोंयांत तुमकां म्हायती खातीर सांगता, कमीत कमी 25,000 फॅमिली बंगालाचे हांगा सेटल जाल्ले आसा गोंयांत. कित्या खातीर हो प्रश्न व्हडलो आसा. कारण तेंचें कितें तो चल्ला पळय थंय तें कन्सेप्ट हांगा हाडचो काय ना ते लोकांनी विचार करपाचो आसा. आनी तेज्या खातीर अकॉर्डिंग टू मी TMC इज नॉट एन ऑप्शन. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. सेमीकंडक्टराच्या उणावान ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीक मोठो मार बसला. उत्पादन 50% पडलां. गाडयांक वेटिंग पिरियड 6 म्हयने ते वर्स मेरेन वाडला म्हूण ऑटोमोबाईल डीलर्स संघटनाच्या महासंघाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विंकेश गुलाटी सांगता. कोविडांत सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जाल्या. फाटल्या 3 म्हयन्यांत सामकोच मार बसला. सरकारान खंय लक्ष घालचें. गाडयांचो खप वाडपाच्या ऐन फेस्टीव सिजनात ऑटोमोबाईल उद्देगाक सेमीकंडक्टराचे शॉर्टेजीन मोठो फटको. सेमीकंडक्टराच्या उणावान उत्पादन 50% पडला. नव्या गाडयांची शॉर्टेज. Semiconductor is a long process. Setting up a factory takes around 2 years, and the kind of complexity a chip or a semiconductor has, it takes around from order to delivery a 2-month time. So no doubt we are in discussion with the government, and the government is working on with some of the foreign players who can set up a shop here, but still the discussions are on. We have heard Tata is also working with somebody to set up some giga factory on this, and Reliance is also, but nothing has still happened on the ground today. सध्या वेगवेगळ्या कलरांचे व्हेरियंट मेळप कठीण. गिरायकांनी आसा तातूंतल्योच गाडयो घेवपाच्यो अशी परिस्थिती. एंट्री लेवलांच्या गाडयांचे वेटिंग पिरियड 2 ते 3 म्हयने जाल्यार हाय फीचर टॉप मॉडेलांचो वेटिंग पिरियड 6 म्हयने ते वर्स मेरेन वाडटलो. This is becoming a big problem for us and the customers also. So what we normally suggest our customers that if you are interested to buy the vehicle and the showroom doesn't have your choice of color or your choice of variant, so you should buy whatever is available if it actually matches a bit also, because at least for coming 6 to 8 months this shortage will continue, and the vehicles with high feature top models will always be scarce. We are already seeing a 2 to 3 months waiting period for the entry level, and if you want to buy a top level model, it is ranging around 6 months to a year. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. सांखळे नगरपालिकेचेर बीजेपीचो दोळो. कशी करून पालिका हातांत येवची म्हूण खंय बीजेपीचे यत्न चल्ल्यात. काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेस पॅनलाचे नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षा आड अपात्रताय आदेश हे फावट कायदो मंत्री निलेश काब्रालान काडला.
नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षान बेकायदेशीरपणान शॉपांचें कन्वर्जन केलां म्हणून आरोप. काँग्रेसीची कोर्टांत वचपाची तयारी. नैऋत्य मान्सून कोकणात परतीच्या मार्गार. 23 ऑक्टोबर म्हणल्यार गोंयच्यान फाटीं सरतलो. मात अस्तंत आनी उदेंतेच्या वाऱ्याच्या संपर्काक लागून पावसाची शक्यताय वाडल्या. ह्या 2-3 दिसांत जगलां आनी गडगड मारून पावस पडूं येता म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर दक्षिण गोंयांत 22-23 ऑक्टोबराक पावसाचो अदमास आसा. नुस्तेमारांक मात शिटकावणी ना. ACGLाचे काम बंद आंदोलनाक तेंको दिवंक आर्जी पावले. पगार वाडयात, बाकीच्योय मागण्यो तडीक लायात म्हूण ACGL कामगारांचे फाटल्या 3 दिसां सावन काम बंद. बुधवारा वाळपय मोर्चाय काडलो. सभा जाली. सभेक आर्जीचो मनोज परब आशिल्लो. भुमिपुत्रां खातीर सरकार कांयच करिना. कंपन्यो गोंयकार कामगारांक खंय हक्क दिनात. हे जे सरकार येता ते कोणाक लागून म्हणून काम करता. आयज जर तुम्ही सगळी कडेन पळयशात, तुमच्याच कंपनीचो आयज इश्यू धरा. भायले मॅनेजमेंट आसा ते आमकां सदांच ओव्हरपावर करता आनी ह्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स घेवन पॉलिटिक्सांचे जे लोक आसा ते सदांच लोकांचेर अन्याय करीत असतात. आमच्या बारीक लोकांक दामून दवरतात. म्हटल्यार आमचो गोंयकार वयर सरलो तांकां नाका. आमच्या गोंयकारांक ते सॅलरी दिवपाक सोदिना. आमच्या गोंयकारांक ते इन्क्रिमेंट दिवपाक सोदिना. आमच्या गोंयकारांक ते प्रमोशन दिवपाक सोदिना. भायले लोक हाडटात, भायल्या लोकांक करतात, तेंची प्रमोशनां करतात, आपूण सगळे सॅलरीज घेतात आनी गोंयकारांक फक्त एक्सप्लॉयटेशन आनी हॅरेसमेंट करता. आनी हे जावपाक एकूच कारण, हे जे पॉलिटिशियन आसात ते फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स करता, आपली हफ्तेगिरी थंय करतात, दलालगिरी करतात आनी सगळे पॉलिटिशियन थंय गोंयकारांक सोपोवपाचें काम करतात. कित्याक गोंयकार जेन्ना बेकार जातलो, गोंयकार जेन्ना गरीब जातलो तेन्ना तेंच्या गोंयकार पांया कडेन वयतलो आनी तेंकां गोंयकार फक्त तेंच्या पांया कडेन येयल्लो जाय, गोंयकार वयर सरलेलो नाका. जागेचो इश्यू जावं ना जाल्यार कामाचो इश्यू जावं. आयज जॉबाचेर प्रत्येक कंपनीन गोंयकाराक हॅरेसमेंट जाता. प्रत्येक गोंयकाराक आयज कंपनीन त्रास जाता. प्रत्येक गोंयकाराक आयज तेका प्रमोशन मेळना, सॅलरी मेळना, गोंयकारांक कामार सुद्दां घेयना. तुमच्याच कंपनी पयला आसतले की नवे जे रिक्रुटमेंट जाता ते भायल्यान जाता आसतले. जाता काय ना? एव्हरी टायम आमचे गोंयकार हांगा बेकार आसा. हांगा 70 तालुक्यान, हांगा बिचोले तालुक्यान कितलेशेच गोंयकार आमचे बेकार आसा, शिकलेले आसा, आवय बापूय तांकां शिकयता, कामाक मेळटले म्हणून हांगा इंडस्ट्रीज हाडला, आमचो जागो गव्हर्नमेंटान काडून तांकां दिला, आमकां कामां मेळपाक लागून. पूण आयज आमच्याच भुमिपुत्रांचेर आनी आमच्या गोंयकारांचेर आनी स्थानीक लोकांचेर फक्त अन्याय जाता. एका खंयचोच पॉलिटिशियन, खंयचोच राजकारणी हेचेर सोल्युशन काडपाक सोदिना. कित्याक जर तेंच्यांनी ह्या कंपनीच्या अगेन्स्ट उलयले नाल्यार वोट बँकेच्या अगेन्स्ट उलयले जाल्यार तेंकां तेची वोट पडपाची ना. आनी आमचे लोक बेकार दिसता. आमचे लोक खंय वयता? हांगा सेक्युरिटी म्हणून कामाक वयता, खंय शॉपाचेर कामाक वयता. त्या खातीर गव्हर्नमेंटान कितें तरी करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आयज कितलेशेच वर्सांनी हे कामगार रस्त्यार येयल्ले आसा. आपली सॅलरी वाडोवची, आमच्या कडेन न्याय करचो हे डिमांड घातलेले आसा. खरें म्हणजे भारता सारख्या लोकशाही प्रधान देशान कामगारांक आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. हे दुर्दैव आसा, लक्षात दवरा. हे दुर्दैव आसा. अरे कामगार म्हणजे समजता कितें? कामगार म्हणजे समजता कितें? कामगारांत प्रचंड शक्ती असता, कामगारांत प्रचंड ताकद असता. तृणमूल काँग्रेसीने संपार केल्ल्या ACGL कामगारांक तेंको दिला. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून अरे फॅक्टरी वर चलता. It is a duty and responsibility of the factory to look after the workmen, not just to make profits. Running a factory is running an enterprise which should take care of all stakeholders. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. BJP काँग्रेस धरून प्रादेशीक पक्षांक गोंयकार विटल्यात. फक्त भक्तूच काँग्रेस BJPक मतां मारतले. गोंयकारांक पर्याय TMCच म्हूण TMCचो फुडारी लव मामलेदार उलयला. धरणे धरून आवाज काडून खंय कांयच जायना. TMCन बंगालाक सिद्ध केलां तशें गोंयांतय खंय सिद्ध करतले. फुडल्या 60 दिसांत खंय 40 मतदारसंघांनी वावुरपाचे आसात. डिवायड जायत आसा, तुमच्या मदींच फुटत आहा. काँग्रेस जावं आनी कोण जावं तुमच्या मदीं फुटाफुटी जाता, पूण BJPन जायना. सो जेन्ना तुमी म्हणटा की तुमी तांकां हरयतले, सो खंयच्या बेसिसार तुमी तांकां हरयतले म्हणटा? पब्लीक ओपिनियन कशें आसा, पब्लीक लोक कितें म्हणटा की आमकां ओपोजिशन पर्याय सोदताले, तांकां BJP नाका, लोकल पार्टीज नाका आनी काँग्रेस कॅनॉट मेक गव्हर्मेंट, परत ते तांकांच जॉईन जाता.
So nobody will vote for Congress. म्हणून those more votes पळय डिवायड जातले म्हणटा तो फेअर आसा that will not be there. थोडी पळय ते भक्त लोक आसतले, बीजेपीकूय भक्त मारतले, काँग्रेसीचे भक्त आसा ते मारतले. पळय एज्युटेशन जर केलें आनी कितें मोर्चा काडले म्हणून जर निवडून येता जाल्यार आय थिंक इट इज ए रॉंग इम्प्रेशन. इन वेस्ट बेंगाल ममता दीदी हॅज प्रूव्ड हर परफॉर्मन्स लोकां मदीं आनी सेम थिंग वी आर डुईंग हियर इन गोवा. वी वील ट्राय टू प्रूव अवर परफॉर्मन्स. परफॉर्मन्स कसं मीन्स इलेक्शन तुम्ही आयले जालें तेन्ना आयले उपरांत आतां सद्या इलेक्शन तुम्ही बेस कितें म्हणून आमी परफॉर्मन्स आतां आमी आयकचेच ना न्ही. जे पळय एज्युटेशन करताले 40 रुपया वयले 2 रुपया म्हणल्यार एज्युटेशन व्हडलें करताले त्या लोकांचो आवाज नाच. तेन्ना आमकां खबर आसा आवाज केल्यार सुद्दां ताचो कांयच उपयोग जावचो ना. तेन्ना आवाज करून सद्या तरी उपयोग ना. सध्या म्हणल्यार आवाज करून काय उपयोग ना. सध्या आवाज करून उपयोग ना कारण कित्याक तेका कोणाचेच आयकपाक तयार ना न्ही. आमचें ग्रावंड लेवल काम चालू आसा स्लो बट आमी तेन्ना तेजेर पब्लिसिटी करपाक वचूना. आतांच आमी भितर सरले आतांच आमी TMC आमी ग्रावंड काम करता आनी यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू गिव इलेक्ट्रिसिटी फी फ्री किंवा तांकां बेकारी भत्ता दिवपाक आतांच एक्सपेक्ट करता. इट इज रॉंग. आमचे कडेन पळय जी टीम आसा न्ही काम करपाची दॅट दे वील मॅनेज ऑल 40 सीट्स वील कंटेस्ट. आमचें काम सगळें जातलें. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें विदीन 60 days जातलें. दॅट इज आवर प्लॅन. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत 52वो इफ्फी हायब्रीड पद्दतीन इफ्फी 300 फिल्मां दाखयतले. कोविडा खातीर खबरदारी म्हूण वाशिनाचो 1 वा 2 डोस घेतिल्ल्यांनी रजिस्ट्रेशना वेळार वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट कॉपी डेलिगेट रजिस्ट्रेशन पोर्टलाचेर अपलोड करून जोडची म्हूण आयोजकांनी मागलां. 14 नोव्हेंबर मेरेन डेलिगेट्स रजिस्ट्रेशन उक्तें आसतलें. लायटीचे नवे खांबे लोकांक बसूंक बाग अशीं कितलींशींच कामां मडगांवां पुराय केल्यांत. त्या भायर हॉट मिक्सिंग गटारां राखणे वनत सारकीं सुमार 3.5 कोटीची कामां फुडें हातांत घेतले म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत सांगता. मडगांव हॉट मिक्सिंगाच्या उक्तावणाक तो उलयतालो. रिंग रोड पळय पूर्णपणे नवो केल्लो. रिंग रोड फेज 1 तो स्टार्ट फ्रॉम कोलवा सर्कला कडल्यान तो सारको हांगाच्यान क्लियर ला फ्लोर पर्यंत क्लियर कंप्लीट जाला. तो ताजें हॉट मिक्सिंग फूल ताजे मुखार मागीर थंयच्यान क्रॉस करून विक्टर आपोलो हॉस्पिटल पळय आहा किंवा स्टेशन रोडाचे मुखार पळय आहा थंयच्यान अप टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जंक्शन हो फूल रस्तो हॉट मिक्स जावपाचो. ताजे भायर खंय खंय ड्रेन्स आहा ते ड्रेन्स करपाचे आहा. थोडे कडेन रिटेनिंग वॉल आसा. टोटल 3.40 crores काम. मिसींग लिंक तें आतां नोटिफिकेशन जालें तें मागीर तशें हें जालें लॅप्स जालें जावपा ना. आय डोंट नो नाव बिकॉज दॅट इनवॉल्व्स रिहॅबिलिटेशन खूब वता न्ही त्या घरांक खूब आवडटा. लॉट्स ऑफ थिंग्स हॅव बीन इलेक्ट्रिफिकेशन जवळ जवळ म्हाका दिसता 20-25 फोर आर्म्स वी हॅव इरेक्टेड. मागीर एक 25-30 बेंचीस घाल्या वेगवेगळे कडेन टुरिजमाचे. मेन रोड्स ऑल हॅव बीन टेंडर्ड. वर्क्स विल स्टार्ट नाव. एनी टायम वर्क्स विल स्टार्ट. मेजर एक्सिडेंट प्रोन एरिया ही आसा कित्याक ट्रॅफीक हे सायडीसान येता तो भायल्यान येता आनी हो ट्रॅफीक येता तो क्लॅश जाता. प्लस हो ट्रॅफीक फ्लो हस वता थंयसान AC बी वता AC येता. सो बिकम्स chaos here. Second is this retaining wall. Night time if anyone moves out and comes straight from there it can lead to death. lit करपाचे white paint so that you can make out fluorescent paint with the light effect. You can come to know that something is there. सरकारी रानाची कुशींची रानां एक्वायर करून सरकारान तांचो सांबाळ करचो. कोणाकय स्वताची झाडां मारूंक जाय जाल्यार मारूंक दिवची. ते बदला आनीक झाडां लावंक सांगची. लायतात काय ना तें तपासचें म्हूण खासदार सार्दीन उलयला. गोवा मीट कॉम्प्लेक्स खंय परत सुरू करचो. तुमकां फॉरेस्ट कवर इन्क्रीज करपाक जाय. जी गरज ती थोडी प्रायवेट फॉरेस्ट सारकी रानां दिवून आसात ती एक्वायर करून तुमी आनी ती मेंटेन कित्याक जाय ते पाव एक मनीस तो ताजेरी जी येता
तांणी आपणाक गोड दिसता गरज तेन्ना आपण मारतो न्हू जाय झाड रोयलें तुमकां फॉरेस्ट उरतात आनी ताणें झाडूय मारप ना ताणें कितें फाल हांव घेवपाचें मीट कॉम्प्लेक्स खंय परत सुरू करचो. येतलो गोंयांत बैलांची रेड्यांचे मांस मेळना हांव एग्री जाता कडेन कित्याक आमगेर पळय फॅक्टरी केल्ली आमी मीट कॉम्प्लेक्साक आबातोर ती आयज बंद आहा आमी हिंगा क्रिस्तांव मुस्लीम आमी मांस खावपी आमकां गाय मारलोली नाका हांव मिनिस्टर आहा तेन्ना बंद केल्ली पूण बैल आनी रेडे आमकां मारलो जाय जायते फार्मराले ते जाणटे जातले ते विकून तांकां पयशे मेळटाय पूण मेळटले आयज तांणी चोरचें पडटा तांगेर भुरगीं न्ही सांबाळपाक ते जाणटे जातूर ते विकून आपणाक कितें तांगे इनकम चोडटालो तेंचे हांव मागता आनी तुमचें चिंतप जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव रुशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जो बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की ईडीसी आमकां लोन दिता आनी तें लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हें लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की तें लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें ईडीसींतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी फ्रेशर्स हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, ईडीसी कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. सांताक्रुजूय बीजेपीक सध्या 2 तोंडां. आमदार टोनी म्हणटा आपूण सिटींग एमएलए, तिकेट कन्फर्म. तेवटेन ताळगांवचें सरपंच पद सोडून आग्नेल सांताक्रूज विधानसभेक रावंक तयार जाला. इलेक्शन खंय तो बीजेपीचे तिकेटीर लडटलो. मंगळारा बाबूश आनी आग्नेल सतीश दोंडाक मेळून आयले. सगळ्यांची इच्छा आहा पळय, म्हाका तिकेट जाय दी जाल्यार तुमी हिंगा परत पळयतले. तिकेट दिना म्हणून दिवं कोणाच्यान सांग जायना. सपोज इफ समथींग गोज टू रॉंग पूण तूं बसतलोच 100%. अरे वी आर सिटींग एमएलए, नो क्वेश्चन ऑफ दॅट वी आर नॉट सिटींग ऑर सिटींग. पूण तुमकां तिकेट दिता म्हणूनच हाडलेले न्हू, सो तुमकां दितलेच न्हू. हांवें तुका तेंच सांगलां न्हू. हांवें पार्टीचे पॉलिसीज आसता त्या प्रमाणे आमकां आमचें काम जावपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा. इज इट कन्फर्म दॅट सांताक्रूजल्यान तुमी इलेक्शन लडटले? Yes, it is confirmed that I am going to contest from Santa Cruz. Resignation dila Santa Cruz and contest जावपाक लागून. एज अ सरपंच? As सरपंच. ओके, खंयच्या टिकेटीर तुमी? Ticket I have asked for the BJP ticket. I am confident that I should get. So it is party to decide.
एट प्रेझेंट सिटींग MLA आहा न्ही BJPचो तेजे कितें जातलें मागीर? The party decision has to be taken. The winnability will be taken into consideration. Yesterday you met Satish Dhawan and with Babush. कितें confirmation बी कितें मेळ्ळा तितून? Yeah, we met in assembly session. So we have met, we have discussed. So due course of time, everything will fall in place. इतले मजगती चर्चिल ताची धूव वालंकाक घेवन NCPचो मुखेली शरद पवाराक मेळून आयलो. बरोबर प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल हेदे आशिल्लो. काँग्रेस NCP युती विशीं उलोवप जालां म्हूण सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी सावयो डायस. मोर्जे तेमवाड्यार नळाच्या उदकाक हाल. फातोटेर 2 ते 3 एक वर उदक येता. बिलां मात टायमार पावतात म्हूण लोक चाळवले. आमदार पंच PWD खात्या कडेन कागाळी करून जाल्यो कसलीच एक्शन ना. पाशेंस सोंपिल्ल्या लोकांची PWDचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी. ते कितें करतात? 2 दीस कंप्लेनी केले काय 2 दीस सोडटा उदक. आतां रातचे 3 4 जागरण करून बारीक नळ आसता कशें भरपाचें उदक? सदांच जागरणां करून आमी मरपाचें? आं जाय तेन्ना उदक मेळना जाल्यार कितें करपाचें? कंप्लेनी तुम्ही कोणाकडे केल्ले? कंप्लेनी आमी एकाच सांगलेले हांगा तो येयल्लो कदंबा हे करपाक न्हू तेन्ना आमी आमदाराकडे. मागीर कितें म्हटलें आमदारान? तो सांगता करता 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 येताले उदीक सोडटलो आपूण. मागीर आतां खंय आहा तर उदक? मागीर बी उदक येयना. रातचेच पळोवचें पडटा उदक 2-3 बी आनी बिलां मात टायम टू टायम येता सारकी. आज 5 महिने हांव ते समीर मोर्जेला पाणी भरतात. 5 महिने आमकां ना उदीकच येयना. कितें करपाचो आमी? मागीर उदक कितले दीस जाले येना तुका? आमकां 5 महिने जाले उदीकूच ना. मागीर तुम्ही उदक खंयच्यान हाडटा? खंयच्या खातर लोकांले खाता. कोणाक येता? नळ येता? नळ येता सकयल तांकां सोमतीगेर तेंचे आमी हाडटा पाणी. तुम्ही कंप्लेनी बी दिल्या? कंप्लेनी आमकां दिल्यार कोण घेता आमच्यो कंप्लेनी? कोण घेयना. दखल कोण घेयना? कोण घेयना कंप्लेनी. स्थानिक पंचाक बी सांगले तुम्ही? पंचाक सांगले आमी. पंचान जाल्यार आमकां चौथी कडेन दिता आमी सांगलेलें आमकां. पंचान अद्याप चौथी कडेन दिवना आमकां पाणी. आज 2-4 फावटी आज आमदाराक पासून हे केले कदंबा हांगा घातली तेन्ना त्या पासून सांगले की आमकां सर आमकां उदीक मेळना आमकां. तर म्हणून आपूण कितले फावटी तांकां सांगले आमकां उदीक सोड आनी संदीपाक पासून सांग म्हणटाले हांवें ताका. कळ्ळें? तर संदीप सांगता आपूण ताका सांगता म्हणटा. तेणी कितें सांगलें चवथी कडेन ताका आपूण जर तुका उदीक सोडिना जाल्यार तुजें आपूण दारार येवन बसतलो. संदीपाक सांगलें सरान सांगलें खंय. तेन्ना तिणें आमकां लीप तेणी येवन पासून हांगा पळोवंक ना की पण तुमकां पाणी मेळटा काय ना मेळटा. आयज आमचो लोक तुमकां निवडून हाडटा. आयज मांद्रे मतदारान हो आमदार ताका पासून कांय पडलेलें ना. आयज तुमकां वता जाय जाल्यार तुमी आयज घरांनी भोंवतात. मात तरी मनशान चिंतूंक जाय उदकाचें मेन. तुमी तशें करूं नाकात. उदक म्हणटा तें मेन. तेंच्यांनी तो 2 म्हयन्या भितर बिलां फारीक करूंक ना. तुमी डिस्कनेक्ट करतात. रोखडेच तुमी येतात एक्सेप्लेट घेवन येतात सोमत्याक येतात. ते तुमकां कायदो खबर आहा? तो कायदो खबर आहा तुमकां? आं आयज लोक बावडे ताणेल्या लोकांच्या दारार कितले दीस वयतले मागोवंक? पयलीं काम सुरू मागीर फावंडेशन स्टोन ही आपली स्टायल. नाजाल्यार वता वता थंय बुन्यादी फातर दिसतात. काम सुरू जावप म्हत्वाचें म्हूण कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल उलयला. कुडचड्यार होडार आनी शेळवण फिडराक तशेंच काकोडे IDC फिडरा कडेन अंडरग्रावंड केबलिंगाची बुन्याद ताणें घाली. अनप्लान्ड कामाक लागून खंय वीज खात्याचें गणीत हालता. आज आसोळ्या वाठारांत जे म्हाका दिसता पयलीं खुबशे लायटीचे त्रास जाताले. आमी बायफर्केट करून फिडर बायफर्केट करून आतां व्हडलोसो वाठारांत त्रास जायना. पूण जेन्ना जेन्ना पावस येता वा कितें जाता तेन्ना हे प्रॉब्लम LT आनी ST लायन स्नॅप जावन हे प्रॉब्लम खूब जाता. सो आयचे हे पायपरणी सुवाळ्याक जे इनोव्हेशन म्हणटा ती पयली ST लायन LT लायन नंतर म्हणजे ST लायन 11 kV लायन आमी म्हणटा पळय ती अंडरग्रावंडाचें काम ऑलरेडी आमी एक्चुअली चालू केलां. म्हाका एक संवय आसा की काम चालू केल्या बगर हांव फावंडेशन स्टोन घालना. हांवें म्हजे 9.5 वर्सां प्रथा तशीच दवरलेली आसा की काम चालू जालें की फावंडेशन नाजाल्यार हांगा फावंडेशन स्टोनूच दिसता सगळ्याक आनी कामाच जायना. ही गोष्टी करनासतना हांवें सदांच आमचे कावन्सिलर जावं पंच मेंबरांक सांगता एक्झेक्टिव्ह मेंबरांक की पयलीं आमी काम चालू करया आनी मागीर आमी फावंडेशन स्टोन घालया. सो ह्यो गोष्टी हांवें लास्ट 9.5 वर्सां
अशेंच तरेन येयल्लो आसा आनी हेजे फुडें तुमच्या आदारान की फुडले म्हजो टेन्यूअर आसा फुडले 5.5 वर्साचो मिनिमम हो आसा म्हणटा तुमच्या आदारान अशीच कामां आमी फुडें व्हरतले. पूण अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जेन्ना आमकां खबर आसना की केन्ना कोण घर बांदता जशें पिडीए आमकां केन्ना एनओसी मागता लायटीच्या डिपार्टमेंटाक की हांगा लायट दिवपाक जाय. पूण अनप्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणल्यार खंय तरी घर तयार जालें सांगनासतना तयार जालें घरा भितर खंय तरी एसी घातल्यो फॅन घातले आनी बाकीच्यो गोश्टी घातल्यो तेन्ना ते ट्रान्सफॉर्मरचे लोड येता. सो अनप्लॅन डेव्हलपमेंट आमकां कळना जेन्ना ते प्रॉब्लम जावपाक लागता तेन्ना आमी मागीर एस्टिमेट करपाक वयता. जशें किस्मदार सांगले ते भाशेन थंय लोकांनी एसी घातल्यो बाकीच्यो गोश्टी घातल्यो डिपार्टमेंटाक सांगूं ना आनी तेन्ना ह्यो एक्झिस्टींग पावर ट्रान्सफर आसलो तो सर जावपाक लागलो. पूण मागीर आतां प्रॉब्लम जाता तेन्ना लोकांक थंय डिपार्टमेंटाक कळ्ळें थंय जो लोड आसा तो ट्रान्सफर घेना मागीर एस्टिमेट करपाक लागले ताका टायम लागता. सो ह्यो गोश्टी आमकां कळपाक जाय. दिवचले वेचून येत जाल्यार दिवचले वर्स भितर पॅरामेडिकल कॉलेज बांदपाचें उतर दोतोर चंद्रकांत शेटेन जाहीर केलां. ताचे कडेन खंय दिवचले खातीर बरें विजन आसा. तो दिवचले बड्ड्या कोजागरी पुनवेक उलयतालो. मातृशक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुपान कार्यावळ दवरिल्ली. राजकारणान आयला प्रॉपर विजन घेवन आयला आणि ते करून दाखयतलो. एके वेळा जरी सरकाराचो सुद्धा जरी म्हाका सपोर्ट नसलो स्वताची पदरमोड करून करपाची हिम्मत आसा म्हज्याकडे आणि हे करून दाखयल्लें आसा. पण फाल्यां तर हांव बिल्डींग बांदीन तुमकां एक सांगता तुम्ही म्हाका निवडून हाडून दियात. ही जरी राजकारणाचे आज भाषण नसले पण खूप जणांनी टॉपिक काढलो म्हणून सांगता एका वर्सान पॅरामेडिकल कॉलेज घालून दाखयता. आता तुमकां ते सांगता भाषण म्हणून दिना एका इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आमचे एक बिल्डींग जाय ऑन एन एव्हरेज 1000 स्क्वेअर मीटर प्लॉट तुमकां हिशोब सांगता आणि 1000 जर तुम्ही 80% FSI बांधलो जाल्यार 800 स्क्वेअर मीटर आणि कॉलेजीची बिल्डिंग बांधपाक कितले जाय ऑन एन एव्हरेज 20,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. फुडल्या 5 वर्सांत पेडणेकारांक सरकारी जॉब दिवपाचेर खंय बाबूचो फोकस. उदरगत भरपूर केल्या जॉबां खातीर लोकांनी आनीक फक्त 5 वर्सां दिवची. फुडें आनीक नाका म्हूण पेडणेचो आमदार उपमुख्यमंत्री बाबूचो पेडणेकारांक इमोशनल उलो. बाबून पेडणे कोरगांव शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन दिलें. आयची शेती आमचे सुकळ्यांतले लोक चडशी बरीशी शेती करतात आणि हो फायदो तांकां सदांच हेंच्यांनी शेतीचो हो आसा तो शेती करपाची आणि सरांनी आतां जे गव्हर्मेंट आपण थोडोसो फायदो ह्या दिता सबसिडी त्याच बरोबर आमचे सरांनी बी तुमकां शेतकऱ्यांक दिवची पडटा ती सर सुद्दां अर्दी सबसिडी तुमकां दितले. 3 वर्सां जाली सर आमकां सदीत अर्धो पेमेंट दितात तेंचो शेताचो आणि ह्या वर्सा तेंची अशी अपेक्षा आहा की तेंच्यानी फूल जो तो काय अमावंट जाता तो आमकां दिवचो अशी तेंची अपेक्षा आहा आणि ती आमचो डेप्युटी CM तो मान्य करतलो अशी म्हाका जर आशा आहा. कित्याक आयज तेंच्यांनी आमच्या शेतकऱ्यांक लागून खूब ते झडटात आणि येताच्या काळात आता हे सगळे सरान तुमकां ज्या हेचेर तुमकां प्रोत्साहीत करता त्या हेचेर तुम्ही ज्या संख्येन आता हांगा उपस्थित रावतात ते खूप बरें दिसले की शेतकरी इतको सपोर्ट करतात तोच सपोर्ट तुमचो आता येणाऱ्या असेंब्लीच्या इलेक्शनाकय आमच्या सराक मेळचो तेंचे बरोबर तुम्ही सगळे रावपाचे. स्वप्न तेंचे आसा नोकरी मेळपाची तेंय स्वप्न पूर्ण जातलें. कारण म्हाज्या हातां एकच कार्य उरला डेव्हलपमेंट विकास आमी सगळो केला. आज हर एक मनीस म्हणटा बाबून कितें बाबू तुवें डेव्हलपमेंट केलो नोकरी केन्ना दिता ती सांग म्हणटा. ती करपाक आज आमी तयार आसात ती दिवपाक आमी तयार आसात. म्हणून हे फुडलें इलेक्शन येतलें तें नोकरीचें येतलें. डेव्हलपमेंट हो चालू आसतलोच पण नोकरीचें इलेक्शन येतलें एम्प्लॉयमेंटचें इलेक्शन येतलें. हांव म्हणटा इतलें करूनय म्हाका लोक कित्याक पयस करता काय म्हणटा हांव खंय चुकलां हांवें कितें करनासतना दवरलां कितें करपाचें उरलां. हर एक पंच जो सांगता तें काम हांवें केल्लें आनी फुडें येल्लें हांव झगडलों हांव आनी गोवोरमेंटा कडेन खेचून हाडलेलें आनी तुमचे पर्यंत पावयलेलें. आमी कामाचेर मतां घेवपाक सोदतात. आमी फाल्यां भुरग्यांक नोकरी दिवपाचो हें करूं शकतात काम करूं शकतात. हे पयशे दितले आनी मतां घेतले अशें समज हे आला ह्या मतदारसंघाचो घात जातलो. 20 वर्सां काम करून मेहनतीन हें सगळें तयार केल्लें आनी आज तुमचो दीस आहा ह्या झाडाचेर जी फळां येतली ती तुमकां खावपाक आज हो दीस आयिल्ले आसा. हे लोक आनी हांव एकच मागता हें इलेक्शन जें आहा हें इलेक्शन म्हाजें फुडलें इलेक्शन जें आहा
ते माझे एम्प्लॉयमेंटचे नोकरीचे इलेक्शन असतं आणि तुमच्याकडे मागता ही फुडली 5 वर्सांच म्हाका दियात कारण माझे हे जे नोकरीचे काम आहा ते अपूर्ण रावल्या फुडें आनी हांव रावपाना पण ही 5 वर्सां म्हाका ह्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाक जाय तुमच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाक जाय वयर हाडपाक जाय डेव्हलपमेंट विकास हांव कसोच भिना विकासा खातीर आमी रात दीस काम करता आनी खंयचोच विकास दवरपाक म्हणून येदे व्हडले प्रोजेक्ट जाले कमलेश्वर मंदिर आज तुमी वचून पळयात कशे रितीन जाल्लें भूमिका मंदिर तुमी पळयात कशें पडीक पडिल्ले जमनीर काम करपाची इत्सा शेतकारांक आसा मात तांकां जाय तितलो आदार मेळना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकी खातें मदत करत जाल्यार पडीक शेतांचेर पिकां काडपाची तयारी कुठ्ठाळच्या शेतकारांनी दाखयल्या ही शेतां सगळीं रोयल्यार बरे भाशेन रोयल्यार जाता पूण जेन्ना कमिटी जी आसता तेणी फुडें सरपाक जाय आनी जे कोण रोयताय तांकां कमिटीन त्रास करपाक उपकारना आतां ही हांवें रोयलां ही गेली 8-9 वर्सां हांव रोयतां पूण कमिटी जे कमिटीचे मेंबर आहाय ते थोडे रोयनाय गेले फावटी चेअरमॅनान रोयला दुसरे कमिटीचे कोणेय रोवना आनी जे कोण रोयताय तांकां ते उदक भरून त्रास करता हे कमिटीचें काम आसता पूण हितून मामलेदार तेणें तर सारको एक्शन घेयत जाल्यार फुडल्या वर्सा ही सगळी शेत रोवपाक जाता आनी जर त्यो कमिटी रोवपाक जायना त्या कडेन एफोर्ड करपाक जायना जाल्यार फुडल्या वर्सा 50% हें म्हाका दिवचें 50% हांव रोयतां आनी मामलेदारान आनी गोवोरमेंटान म्हाका हेल्प करचो कित्याक हांव हेजो 6 वर्सां चेअरमॅनूय आसलो त्या टायमार पारीकारान हो बांद करून ही शेत रोवपाक म्हणून केल्ली आनी फाटींच एक 2-4 म्हयने पयलीं WRDन एक टेंडर गेलोलो ही सगळ्यो फोडी उसपुपाक पूण थिंगा इल्लेश्यो फोडी इसपिल्या आनी हें बंद केलां आनी हें सगळें कांय उसपिनासतना दवरलां काम बंद दवरलां पूण हेजेर आमच्या डायमंडनी CMन हें एक्शन घेवचें की ती उरल्या ती कित्याक उसपोंक ना एनिमल हजबंड्रीन सुण्या खातीर फ्री स्टॅटीक पॉयंट वॅक्सिनेशन सुरू केलां सुण्याच्या मालकांनी तांच्या सुण्याक एंटी रॅबीज वाशीन दिवचें म्हूण खात्याचो उलो 28 ऑक्टोबर मेरेन मोहीम चलतली गोंय सध्या रॅबीज कंट्रोल राज्य आसा मेकळ्या सुण्याक पोसपी लोकांची खंय खातें डिरेक्टरी तयार करतले Today we have declared Goa as a rabies controlled state. So please understand, I want everyone to understand that rabies controlled state does not mean it is a rabies free state. So we have to continue vaccinating our dogs. Now, what is going to happen? Because Goa is declared as a rabies controlled state, this vaccination of stray dogs on the road is going to be reduced, and it is going to be focused on this static point vaccinations. So static point vaccinations will be organized henceforth involving the local panchayats. We have 191 panchayats. If we have at least 100 vaccinations in each panchayat, we can easily achieve 19 to 20,000 vaccinations in a year. And these pseudo-owner dogs are being fed and looked after by animal feeders. During this lockdown, when everything was closed, Department of Animal Husbandry has issued passes, and there are, I think, quite a lot. There are about 300 passes we have issued to dog feeders to feed these dogs, because these dogs were not having any food. They were stranded. All the hotels, restaurants, everything was closed. So this is the time we have realized that there are a lot of dog feeders. So if we could get a database, rope in these dog feeders and organize these static point vaccinations henceforth with the help of their inputs in areas where they want, I think we'll get a much better response. पेडणे वजरी राष्ट्रोळी देवाच्या पेडार वड कोसळून शेड पेड्ड्यार जाली आमदार पंचायतीन ती शेड परत बांदलीच ना
आता पेडणेकारांच्या एका उतरावेल्यान मगोचे प्रवीण आल्लेकारान ही शेड उबी केल्या. आयज हांव ओजरी मडकय गांवांत आहा आनी हांगासर ना म्हटल्यार ही 4 वर्सां जाल्ली हांगासर शेड हांगासर पडनासलेली. पूण ह्या स्थानीक आमदाराक अजूनय दिसांक नासले, दोळे फुटलेले काय कितें तेजे. 4 वर्सां जालीं हांगासर ही पडलेली आसली जाल्यार ते पंचायतीय पळयना. आमचो हांगासरलो आतां स्थानीक आमदार म्हणटा तो स्थानीक आमदार खंय दिसना म्हाका हांगासर. 4 वर्सां हांगासर ताका दिसना जाल्यार तो कितें पळयता आनी कितें डेव्हलप केलां म्हणून सांगता तो. जेन्ना हांव हांगासर येयलो तेन्ना तेज्या कानार पडले तेन्ना तेणी सांगलें कितें प्रवीणाक बांदूंक दिवची न्हय ही शेड म्हणून. अशें तेणी डेप्युटी सरपंचाक हाडलो आनी तेणी सांगलें कितें ही तूं बांदूंक दिवपाची न्हू प्रवीणाक म्हणून. तरी हांवें ती बांदून घेतली. तेजे कडेन कापासत ना म्हाका बंद करपाक. तेका लागून हांव सांगता हेज्या फुडें सगळीं जाणां तुमी म्हाज्या वांगडा रावात. हे बाबूक आमी मडगांव धाडया. तेजे खूब जाले हांगासर लोकांक धमक्यो दिवपाच्यो. ते धमक्यो दिवपाचे बंद कर तेका सांगता हांव. आनी ह्यो धमक्यो तुज्याच कडेन दवर. लोकांनी आतां विचार केल्लो आहा तुका मडगांव धाडपाचो. अनुसूचित जाती जमातीच्या कुळांचेर खंय अन्याय चल्ला. गोंयचे हेर वाठार धरून खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातय कागाळी आयल्यात म्हूण उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप सांगता. असल्यांनी शेतकी आनी शेतकारांचे उदरगतीचे मोदी सरकाराचे येवजणेचें कितें काय म्हूण प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान खंय दखल घेवची. आमचे पुण्य हांगा दशरथ गानू गावडे हो जो टॅनंट आसा म्हणजे कूळ आसा तेजे पोझिशनां आसली अनेक वर्सां शेकडो वर्सां आसली जमीन. आज गौरी सुभाषचंद्र सिनाय बोरकर हो तांकां त्रास करता. त्या जमनी भितर आसले काजू त्या जमनी भितर आसलेलें उत्पन्न तेंचे सुद्दां कितें कल्टिवेशन करपाक गेलो जाल्यार ते तांकां त्रास करता. खरें म्हळ्यार तेंच्यान सगळें कशी नासाडी जाता तेजे फोटोग्राफी सुद्दां आमी हाडलेले आसा. कशें तांकां त्रास करता. म्हाका दिसता हो सुद्दां आमचे मुख्यमंत्री जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात हेजे मतदारसंघांतली ही जमीन आसा. त्या संबंदीत 2 तक्रारी आमचे कडेन पावल्यो आसात. आयज ह्या संबंद लोकांचे पोट ह्या जमनीचेर आसले. मायनींग बंद जाल्ले आसात. आतां दुसरो ऑप्शन आमचे एग्रीकल्चर आसा. पण एग्रीकल्चर करपाक आमी म्हणटात एक देशाचे पंतप्रधान म्हणटा एग्रीकल्चर डबल जावपाक जाय. तर सुद्दां अशें हे जे कांय भाटकारशाही आसा हे तेंचे अन्याय करता आसा. मुख्यमंत्र्यान सुद्दां हेतून जातीन लक्ष घालून हो तेंचेर जावपी जो अन्याय आसा तो पयस करपा खातीर मदत करतो. पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच बाकीचे कला गुण म्हत्वाचे म्हूण मयेचो मिलिंद पिळगांवकार सांगता. कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्टाचो मुखेली पिळगांवकार म्हणटा कला संस्कृतीच्या मळार भुरग्यांनी वयर सरचे. मावळिंगे अखिल गोंय नृत्य सर्तीक मिलिंद उलयतालो. अशें दिसतालें की एज्युकेशन सिस्टम जी आसा शैक्षणीक ही ह्याच पात्रतेचेर सगळी वयर सरतली. कित्याक सगळ्यांक तशेंच दिसतालें की शिक्षण हें अशेंच चलतलें. पूण आयचें जें युग आसा ह्या युगाक ह्या सोशल मिडियाच्या युगान जर तुमी पळयलें जाल्यार शिक्षण जें आसा हें फक्त पुस्तकां पुरतें उरलेलें ना. हेजो अर्थ हांव वचून म्हाका टिचर बसलेली आसा अशें तूं हांव भुरग्यांक शिकोवनाका अशें म्हणिना. पूण भुरग्यांनी शिकचें बेसीक जें शिक्षण आसा
ज्या भुरग्यांची कॅपॅसिटी जितली आसा त्या प्रमाणे तेणी शिक्षण घेवपाकूच जाय. शिक्षण घेवन त्या भुरग्याची जी ग्रास्पिंग पावर आसा म्हणा तेजी आत्मशक्ती किंवा तेजो सेल्फ कॉन्फिडन्स हो वाडटा आनी हो वाडत वयता. आयज तेची शिकवण घेवन एखादो तरी आमच्या गांवचो बरो डान्सर जालो जाल्यार आमच्या गांवचें नांव फुडें येतलें. हेका लागून हांव आमच्या गांवच्या बारीक माणकुल्या भुरग्यांक विनंती करता की तेंच्या कडल्यान शिकवण घेया, तुम्ही बरे फुडें येया आनी गांवाचें नांव उजळ करा. धन्यवाद. आणि ती भायर हाडप अशें तांकां व्यक्ती जाय पडटा. बेश्टीच ती येयना आणि ती हाडून अशें जे हे उरतात मंडळ उरतात किंवा समाज कार्यकर्ते उरतात त्या गोष्टी फुडें हाडून पळयतात. तेन्ना सगळ्यांनी ते फुडें येवन सहभाग लावचो. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीच्या ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.